पक्षान दिल्ली जबाबदारी हांवें पूर्ण केली. हांवें प्रदेशाध्यक्ष पद सोडून जर काँग्रेसीचें सरकार जाता जाल्यार आपूण उमेदीन कडेक सरता म्हूण लुईजीन उलयलो. The happiest occasion in my life than this situation, wherein I am so happy, indeed happy, that these MLAs have got so much of love for me in their heart. I am ready to submit resignation and quit from any position if it is going to help them. But definitely it will help me, because my resignation is already with Congress President and Vice President, so that I'll be able to live a very happy, contented life without any confrontation. I've done my job. I've done my job in Goa. From 6, I brought it to 17. From 0 committees, I have built up the organization. Same thing in Delhi level, when I was General Secretary of the ICC. I had 8 states, out of which 5 governments were reporting to me. When Congress President appointed me, it was her decision. When she requested me to come to Goa, I was reluctant, but I honored her decision. And if tomorrow she accepts my resignation, I'll be the happiest person. काँग्रेसींतलो G11चो गट आतां G14चेर पावला. 14 आमदारांनी एकठांय येवन लुईजीनाक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देवंक नेट लायला. लुईजीन फाटीं सरता जाल्यार काँग्रेसीचें सरकार येवपाक शकता म्हूण तांचो दावो. गोंय काँग्रेसीचो नवो प्रभारी चेल्ला कुमारान फालेरूचो विशय सोनिया गांधी पळयता, तीच कितें तें थारायतली म्हूण कानार केंस काडले. But you're not denying that a unanimous call was made by all the 14 MLAs. No, I don't think so. So somebody might have given a wrong picture to you from outside. I don't think that any of the MLAs would have told you all this type of. So what is your say on this resignation? See, his resignation. Yes, I agree totally. PCC president has submitted his resignation voluntarily 1 year before itself. So, Mr. Palleru, what? Yeah, he himself has openly addressed in the presses for many times. So it is the party president, Madam Sonia ji, has to take a decision call. एके वटेन आमदार आलेक्साक प्रदेशाध्यक्ष करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. दुसरे वटेन काँग्रेस पणजे पर्रीकारा आड बाबुशाक तयार करता. ब्रेस्ताराच बाबुशाक पणजे उबो करपाचेर चर्चा करपाक काँग्रेसीच्या आमदारांची बाबुशाच्या बंगल्यार मिटींग जाली. मिटींगेक प्रताप सिंग राणे आशिल्लो, मात प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन आनी वेळीचो आमदार फिलीप नेरी नाशिल्लो. See, naturally he was our ally earlier. Then just 2 months before, he was the candidate of the Congress alliance partner also. So is he going to be a candidate again? Yeah, if he wish, definitely we will discuss with everything. The natural. काँग्रेसीची आमदारकी सोडून बीजेपीत भलायकी मंत्री म्हणून गेल्ल्या विश्वजीत राणे आड काँग्रेसीन हायकोर्टात अपात्रता याचिका घाल्या. प्रताप सिंह राणे सोडून बाकीच्या 15 आमदारांनी ह्या याचिकेचेर सय केल्या. प्रुडंटान बाबुशाक गाठलो. ऑफ कॅमेरा बाबुशान सांगले ते अशें, ह्या घडयेक आपूण कांयच सांगिना. इलेक्शन जाहीर जालें काय उलयता. सरकार जुनाच्या मध्याकूच इलेक्शनाक वतलो, सप्टेंबरांत न्ही. सप्टेंबराक इलेक्शन म्हूण सांगून पर्रीकार विरोधकांक पिशे करता. पणजे बरोबर वाळपय बाय इलेक्शन जातले. काँग्रेसीची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वाळपय खातीर सध्या 3 नांवां चर्चेत आसात. एक आदलो आपाचो उमेदवार, दुसरो फाटले वेंचणुकेंत बीजेपीचो उमेदवार आशिल्लो सत्यविजय नाईक आनी तिसरें नांव चर्चेत आसा ते रवी नायकाचो पूत रॉय नायकाचें. सरकार जाता जाल्यार खंय काँग्रेस विजय सरदेसायाक मुख्यमंत्री आनी सुदिनाक उपमुख्यमंत्री करपाक एका पांयार तयार. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण विजयान खंय लुईजीनाक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण अट घाल्या. इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवन आमदारकीची वेंचणूक लडोवची. तो पदाचो आनी सरकारी यंत्रणांचो गैरवापर करता. दिगंबर कामतीचेर प्रेशर हाडपाक ताचे फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी लायल्यात, अशें म्हूण काँग्रेसीच्या केंद्रीय समितीचो सचिव गिरीश चोडणकार उलयलो. पयलीं म्हणजे त्यांनी चूक केल्याक की मुख्यमंत्र्याचे कॅबिन आपल्याल्या पणजेची कॅन्डिडेट अनाउन्स करपाक, ही एकदम चूक आसा. आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी तूं पणजेचें सीट लडोवचें आनी कोणाकूय तूं मुख्यमंत्री म्हणून अपॉयंट कर. पार्टी भितर उबी स्प्लीट जाल्ली आसा, ती केन्नाय तेजे उगडी जावपाक शकता. आनी ती एक भंय निर्माण करपा खातीर थोड्या आमदारांच्या फाटल्यान हेणे आपल्याले एजन्सी लायिल्ल्यो आसात. खास करून दिगंबर कामतीक
यांनी टार्गेट केल्लो आसा. सो गव्हर्मेंट एजन्सीचेर प्रेशर हाडप, गव्हर्मेंट एजन्सीक यूज करप वेगळ्या वेगळ्या केंद्राच्या आणि राज्याच्या, आनीक एक आमदाराक त्यांनी टार्गेट करप, एक हे सेट करता की बाकीचे तुम्ही कोणी हारले जाल्यार तुमची अशें करतलो, हो भंय एक निर्माण करपा खातीर आनी दिगंबर कामतीक टार्गेट करपाक सुरू केल्ली आसा. बीजेपी जुनाच्या मध्याक पोटवेंचणुकेक वतले म्हूण बाबुशाचें मत. बीजेपी विधानसभा अधिवेशना पयलीं पर्रीकार आनी विश्वजिताक इलेक्ट करून हाडपाक सोदता. बीजेपीचे 2 आमदार कमी असल्यार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकाराक अपशकून करूंक काँग्रेसीक बळ मेळत म्हूण हुस्को. सध्या बीजेपीचे 12 आमदार आसात जाल्यार काँग्रेसीचे 16. सगळें चल्लां सुदीन आनी विजयाच्या तेक्याच्या आशेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.